सरकारान सोऱ्याचीं दुकानां रातची 9 बंद करपाचो निर्णय फाटीं घेवन 11 मेरेन वेळ दिवचो। लिकर शॉपां 9 बंद केल्ल्यान होलसेलरांक धंद्याक 30% मार बसता। फक्त होलसेलरांकच न्हय, सरकाराची एक्सायज येणावळ बुडटा। गोंयभर परमीट बुकांची शॉर्टेज आसा। परमीट बूक बेगीन दिवचे। परमिटां घेवन सुद्दां टुरिस्टाक चेक नाक्याचेर एक्सायजाचो स्टाफ लुटता म्हूण गोंय लिकर ट्रेडर असोसिएशन सरकारा मेरेन पावला। एक्सायज पालवी आयुक्ताक तांणी शुक्रारा निवेदन दिलें। We have the main reason today is the timing issue. आमचे 2 वरां टायमिंग जे आसा जें कमी केल्लें आसा। हाजेर प्रत्येक डिलराक 30 ते 40% सेलान वाड पडिल्लो आसा आनी हाजो डायरेक्ट परिणाम इवन गोंयकारांचेर जाल्लो आसा। आज तुमकां जर एक बियर घेवपाक जाय जी तुमी 50 रुपयांक आमचे कडल्यान घेता ती तुमकां आज बार्रांच्यान 70-80 रुपयांक घेवची पडटा। हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें। मुख्य म्हणजे परमीट बुक्स जे परमीट इश्यू करता टुरिस्टांक ते बुक्स जे आमचे रिक्वायरमेंट 4 ते 5 बुक पर वीक आसा तो आमकां फक्त 1 बुक दिता। डिपार्टमेंटान आतां आमकां जस्ट असिस्टंट कमिशनरान सांगलें की प्रिंटींग प्रेसान प्रॉब्लम आसा म्हणून। सो आमी मागता तांचे कडेन की टू टेक दैट इश्यू विथ द प्रिंटींग प्रेस डायरेक्टर। रेल्वे स्टेशनाचेर रेल्वे पुलीस टुरिस्टांक हॅरस करता। जे गोवा एक्सायज डिपार्टमेंट परमीट दिता, रेल्वे पुलीस थंय तांचे कडल्यान एक्सटॉर्शन चालू आसा। रेल्वे पुलीस म्हणटा हे परमीट वॅलीड ना आनी तांकां बॉटल्स व्हरपाकूय दिना, वयल्यान पयशे घेवपूय चल्ला। गोवा एक्सायज ऑफिशल्स एट द बॉर्डर्स, पोलें बॉर्डर, मोलें बॉर्डर आनी पत्रादेवी बॉर्डर आमकां डायरेक्ट कस्टमरांनी फोन करून सांगिल्लें आहा की 100 रुपया डिमांड करप चल्ला म्हणून। इन स्पायट ऑफ हॅव्हिंग परमीट एंड ओन्ली 2 बॉटल्स वी हॅव डिमांडेड एन एन्क्वायरी इंटू दीस मॅटर। 30 जुना मेरेन गजाली जाग्यार पडल्यो ना जाल्यार लिकर ट्रेड बंद दवरपाची शिटकावणी गोवा लिकर ट्रेडर असोसिएशनान दिल्या। आमकां इफ बाय 30th of June our demands are not met, we will have to go for a total shutdown of Goa liquor industry. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख। फरार आशिल्लो आमदार मिकी पाशेकोन फेसबुकाचेर आपलो फोटो बदलून गोंय पुलिसाक बरोच घाम काडला। कांय वरां पयलींच ताणें फेसबुकाचेर आपलो प्रोफायल फोटो बदलला। काँग्रेसीन प्रकरण पुलिसां कडेन पावयलां। फोटोवांत तो मोबायल वापरता। मिकीन फरारी आसतना मोबायल फोन वा ATM वापरूंक ना म्हूण गोंय पुलीस म्हणटा। पूण हो फोटो घालून मिकी जणू की पुलिसांक आपल्याक धरून दाखयात म्हूण कोलायता। गोंय हे पुलिसांचें सायबर सेल हे प्रकरणाची चवकशी करता। आदलो ग्रामीण विकास मंत्री आनी नुवेचो आमदार मिकी पाशेको फरारी आसा। गोंय पुलीस ताका सोदतात। मिकीन कांय वरां पयलींच फेसबुकाचेर आपलो प्रोफायल फोटो बदल्लो। मिकी लिपून बसला आसतना फेसबुक वापरता अशें सध्या तरी दिसता। काँग्रेसीच्या दुर्गादास कामतीन प्रकरण पुलिसां कडेन पावयलें। मिकीचो हो फेसबुकाचेर नवो फोटो पळयात। मिकी फोन वापरतना हो फोटो गायब जाल्ल्याक सावन मिकीन मोबायल फोन वा ATM वापरूंक ना म्हूण गोंय पुलिसांचो दावो। मात हो फोटो पळयल्यार आपूण मोबायल फोन वापरता आनी आपल्याक धरूनच दाखयात अशी चॅलेंज मिकीन गोंय पुलिसांक दिता म्हणपाचें स्पश्ट। काँग्रेसीन प्रकरण पुलिसां कडेन पावयतकूच सायबर सेल एक्टीव जालो। सायबर सेलान चवकशेक सुरवात केल्या। पुलिसांनी फेसबुकाक ते विशीं बरयला। IP एड्रेस आनी बाकीची म्हायती पुलिसांनी मागयल्या। पूण फेसबुकाचो सर्वर अमेरिकेक आशिल्ल्यान ही म्हायती मेळपाक मातसो वेळ लागतलो। ज्युनियर इंजिनियर मारपेट प्रकरणात पुलीस मिकीक सोदतात। पुलिसांक खंय तो मेळना। पूण ह्या सगळ्या गजालींनी मिकीचे फॅन्स वाडत आसात। मिकीक फेसबुकाचेर ताच्या फॅन्साचो बरो प्रतिसाद मेळपाक लागलासो दिसता। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। दाबोळे चार्टर विमानाच्या पार्किंगाक अडचण जाता। आनीक जागो दिवपाचें नौदळान मान्य केल्लें पूण अजून जमीन दिल्ली ना। विमानतळ आनी टॅक्सी कावंटर वेगवेगळे आसूंक जाय। नौदळान जागो दिलो जाल्यार सगळे प्रश्न मिटतले म्हूण दाबोळे विमानतळ सल्लागार समितीचे बसकेंत उलोवप जालें। सल्लागार समितीचे वांगडी खासदार नरेंद्र सावयकार, आमदार मिलिंद नायक, मंत्री अलिना साल्ढाणा आनी विमानतळ अधिकाऱ्यांची शुक्रारा बसका जाली। हो विशय रक्षा मंत्र्याकडेन व्हरतले। In fact, and we are in the process of, in fact, we have decided to have a meeting with the many of the issues are related with the defense ministry too. So therefore, to have a joint meeting with the defense minister in his presence, as well as the chief minister, so that both the issues which are relating with the defense ministry as the state government can be taken, discussed and thrashed out. Report is shifted. Definitely टॅक्सीचे काउंटर शिफ्ट जावपाक जाय। ते सिंपल इज दॅट। आतां तांकां परतून तूं हांगा घालनाका, ते पासेस इश्यू करता, GTDCचे इश्यू करता। नाव वी हॅव टोल्ड देम टू मेंटेन द स्टेटस quo. During next meeting with RM, it will be definitely sorted out. To provide street light from Verna to airport have already been moved by me.
at the verge of finishing. Same proposal I have put from Verna Junction to Airport Junction. But it has to be taken, street lighting you are talking about. It has to be done by central funds only because it is national highway. As I know, in the month of January, there was a meeting held in Delhi along with the Honorable Minister for Tourism and naval authorities in the presence of the Union Defence Minister, and there, according to what was reported, the Navy had agreed to hand over the land that is required. But it appears at this meeting that nothing has moved forward. So also I think the Navy had agreed to shift the naval hangars to the other side to make space for the parking facilities required. घेऊया एक विराम.